पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार सध्या पेडणे वाठारात पावस जो कंटिन्यू लागत आसा आणि खुबशा जाग्यार जे डोंगर आसा कोलॅप्स जाल्लेले आसा आनी आयज पेडीच्या वाड्यार कोरगांव हांगा एक घर कोलॅप्स जाल्लेलें आसा। त्या घराक विजीट करपा खातीर आयज कोरगांवचे पंचायत सरपंच उमा साळगांवकर हे गेल्लेले आसात। तर मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे हांणी आयज पार्शा हांगा वायफाय सेवा सुरू केल्लेली आसा, तेचें इनॉग्रेशन सुद्दां आयज तेंच्यांनी केल्लेलें आसा। तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें की बाकीचे जे 8 पंचायत आसा त्या पंचायतीन सुद्दां फ्री वायफाय सेवा उपलब्ध करून दिता म्हणून सांगल्या, जेणे करून जे स्टुडंट्सांक डिफिकल्टी जाता स्टडी करपाक तांकां खंय तरी मदत। तशेंच जीत आरोलकर हांणी हरमला हांगा मोबायल मॉर्ग सर्वीस हेचे आयज उद्घाटन केल्लेलें आसा। जे पेंडेमिका टायमार लोकांक खंय तरी म्हापश्यां बीन वचून सोदचें पडटालें, पूण जीत आरोलकरान ही एक सोय मांद्रे जे लोकांक करून दिल्लेले आसात। ताच बरोबर भटवाडी कदंबा गेल्या कित्येक दिसाच्यान बंद आसा, लोकांचे खूब त्रास जायत आसात। लोकांची मागणी आसा की ती कदंबा सुरू करची। ह्या पयलीं लोकांनी खूब मागणी केलेली आसात, पण अजून सुरू केलेले ना। जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात किंवा आनीक खंयचे कामाक वयतात मेडिकलान, त्या लोकांक खूब त्रास जायत आसा। सरकारा कडेन मागणी केलेली आसा की जे भटवाडी कदंबा आसा बेगिनात बेगीन सुरू करचे। त्याच बरोबर पेडणे वाठारात कोविडाचे जे कर्फ्यू आसा सकाळी 7 ते सांजे 7 मेरेन, जेचे पालन लोक करीत आसात। आणि खंय तरी सध्या जे गर्दी आमकां दिसपाक लागलेली आसा दिसान दीस वाडत आसा, पूण ह्याचेर जे स्थानीक पंचायत जे म्युनिसिपालिटी आसा तेंच्यांनी लक्ष घालचें खूब गरज आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।